Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 17. St. Paul encourages Timothy to follow his example of faith, patience and endurance and to remain strong in the word of God. भाग्यवंत पावलूचे तिमोथाक दुसरें पत्र 23:3 वळी 10 ते 17. निमाण्यो शिडकावण्यो. पूण तूं तिमोथा, हांव कितें शिकयतां तें तूं बरो जाणय. तशेंच हांव कसो चलतां, म्हज्या जिविताचो हेतू कोण, म्हजो भावार्थ कसलो, हें सगोट तुवें देखलाय. कितले सोंसणिकायेन हांवें त्रास घेतल्यात, कितलो हांव म्हज्या भावां भयणींचो मोग करतां आनी कितलो थीर हांव रावलां हेंय तुका ठावें. आंतियोकेंत, इकोनियांत आनी लिस्त्रेंत हांवें भोगल्यात त्या कोश्टांची खबर तुका आसा. कसले म्हूण दुमाळे हांवें भोगल्यात, तरी त्या सगळ्यांतलो सोम्यान म्हाका निवारलो. जेजू क्रिस्ता सोवें भोक्तीपणान जियोंक सोदतात तीं सगळीं दुमाळो सोंसतलींच, पूण तीं खोटीं आनी भुलोवणार मनशां, दुसऱ्यांक फसोवन आनी आपुणूच फसोवन ओदीक पास्ट जावन वेतोलीं. तूं जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तांतूं घोट राव. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनांत धर. भुरग्यापणार थावन पवित्र पुस्तकां तूं शिकलाय, तीं तुका जाणवायेन भरूंक शकतात आनी अशें जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सोडवण जोडूंक तीं तुका पावयतलीं. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. ताका लागून देवाचो खरो भोक्त उत्तम जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. Reflection. Paul reminds Timothy of the sufferings he faced for the sake of Christ, yet God rescued him from all of them. He tells us that all who desire to live a godly life in Christ Jesus will face trials, but the Word of God will always guide and strengthen us. Scripture is inspired by God and is useful for teaching, correcting, and training us in righteousness. When we live by the Word, we become complete and ready for every good work. Let us remain faithful even in hardship, and let the Word of God be our light every day. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your living Word that guides and strengthens us. Help us to stay faithful in every trial and to live according to your truth. May your Word fill our hearts with wisdom and peace. Amen. This was 2 Timothy chapter 3 verses 10 to 17, Konkani Bible reading. Please like, share and subscribe to the Garden of Glory channel to spread God's word and inspire others in faith.